नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आम्ही नवे कार्यावळी सायबर सुरक्षा प्रारंभ करनो. आज ताजे दोन्ही उपाख्यानांत डेबिट अँड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड म्हणलेले एक विषय चयन केला. आयचे 21चे शतमान आणि डिजिटल युगांतू आम्ही सर्व जनांनी आमगेले धनसंपत्ती कसं असगी ते आम्ही बँकांत दवरताची आणि ते आमकां केन्ना जावपागी ते काडूक म्हणून डेबिट कार्ड गी क्रेडिट कार्ड गी वापरताची. हाचे निमित्त कसं पुरा समस्या जाता म्हणून सांगूक आयचे आमगेले सायबर सुरक्षाचे दोन्हीचे उपाख्यानांत आमगेले संगात आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर अनंत प्रभू हांगेले ल्हानशी एक आम्ही परिचय करून घेऊया, वळख करून घेऊया. डॉक्टर अनंत प्रभू हानी सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट तशीची लेखक. हानी कर्नाटका ज्युडिशियल अकॅडमी आणि कर्नाटका पोलीस अकॅडमीचे सायबर लॉ अँड सिक्युरिटी प्रशिक्षक, कोडियलाचे सह्याद्री इंजिनिअरिंग कॉलेजाचे प्रोफेसर आणि शुअर पास अकॅडमीचे निर्देशक. हांका कर्नाटकचे जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती, आर्यभटा आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती, इंडिया टुडे मॅगझिनाचे वन अमॉंगस्ट 30 अनसंग हिरोज ऑफ आवर कंट्री म्हणलेले शीर्षिका प्राप्त जाला. आता या डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड म्हणताना एक साना कार्ड अशा पुरते जाल्यार तांतो आमगेले जीवमानान केलेले पुरा दुड्ड अशा काही पुरो. सो हाजे विषय तुम्ही कसं म्हणतात? फर्स्ट पॉइंट हांव सांगूक कसं इच करताच म्हणल्यार पूर्ण जनान दोन्ही बँक अकाउंट्स मेंटेन करता. सो तुमगेले फर्स्ट बँक अकाउंट ट्रेडिशनल अकाउंट पुढे कशी यूज करता आशिल्लीची चेक पासबुक तसले तक तुम्ही खंयचे नेट बँकिंग डेबिट कार्ड्स यूपीआय खंयचे तुम्ही टॅग करू नकाचे. दिस इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट. ऑफकोर्स मी ल्हान केला सो इट वर्क्स दॅट. सेकंड तंत तुम्ही तुमकां कितले अमाउंट एक नेग्लिजिबल अमाउंट म्हण आसता पळय तितले सेव कर. नेग्लिजिबल म्हळ्यार ₹1 इम्पॉर्टंट बट खंय जो सायबर अटॅक जाल्यार मिगेले आतां कितले अमाउंट गेल्ले तर तुमकां बेजार जायना तितले अमाउंट एक दवराची म्हणून. इट कॅन बी एनीथिंग 5,000 10,000 15 वॉट एव्हर इट इज तुम्ही त्या अकाउंटात सेव्ह कर. दॅट अकाउंट तुम्ही तुमगेले डेबिट कार्ड असचे पुरो यूपीआय असचे पुरो हक्क पुरा तुम्ही टॅग कराची. इथं म्हळ्यार खंय जो सायबर अटॅक जाल्ला री मिगेले गुरु आसा संजय सहाय म्हणून. सो तांणी सांगचे केन्नाय हॅकिंग इज द न्यू नॉर्मल. हांव तेगेले निमगेले सर कसं ते हॅकिंग इज द न्यू नॉर्मल म्हणून. सो सरान सांगलें अनंत आउट ऑफ द 100 कंप्युटर्स 95 कंप्युटर्स हॅक जाला म्हणाल तो. म्हणजे बो बट 5 एटलीस्ट सेफ न्हू सर म्हणलें. कोण सांगेल तुका म्हणाला. म्हणलें सर हांव मिगेले इंजिनियरिंग केला 100 - 95 5 म्हणून म्हाका गोतच सर म्हणलें. सो सरान सांगलें Anand, out of the 100 computers, 95 have been hacked. 5 don't know that they're hacked. So, there is nothing in this world. When I say nothing, absolutely nothing, which cannot be hacked. Everything can be hacked. Okay, so this is the first point. So, I mean, that mindset antas ka. Pai migele account hack jaut sadhetas sab. Tak ami kasa korka malari 2 point very important. Number 1, त्या अकाउंट 2 मेंटेन करायची. एक अंतू तुम्ही याला कष्टकांड संपादन केलेलं FD असच्या पुरं दुड्ड तर पुरा तंतू दवरायची. सेकंड अकाउंट अंतू 5,000 10,000 तर एकल्या निमगेल मेगेला अनंत तू एक चढ मला फोन यूज करतस तू त्या ऑनलाईन घेतले तुझ्या अकाउंट 5,000 रुपये असला तू कशी घेतले. आय टोल्ड हिम इन दॅट केस 2 विचार असं. एक मेला क्रेडिट कार्ड असं हांव क्रेडिट कार्ड करून परचेस केला नंबर 1. और डेबिट कार्ड करून करची जाल्यार हांव त्या इन्स्टन्सांत त्या अकाउंटांत त्या फोना कितलो रुपये पळय त्या अकाउंटात ट्रान्सफर करता. ट्रान्सफर कोण जातरी त्या ट्रान्झॅक्शन जातरी त्या अकाउंटात 5,000 मात्र असता. सो दिस वे दिस इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू हॅव टू. अशें केल्यार कसा लाभ तुमगे लायबिलिटी उण जाता न्हू. म्हळ्यार प्रति पंता कसले परचेस करता येतना
अनेक अकाउंट असं हेता ट्रान्सफर अनेक अकाउंट नाही तुम्ही डेपॉझिट करा कैश डेपॉझिट कराची जो कोणी जो तुम्ही तुमगे फ्रेंड सांगायचे ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ बट 5000 इज म्हळ्यार आम्ही कोणा सांगतास म्हळ्यार ते भंय असतं ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ऑन म्हळ्यार त्यांनी यूज करण्याची भिवून तांक सांगता असं अदर्स क्रेडिट कार्ड यूज करायची आता बँक्स तुमका गोल्ड सिल्वर नमनमने क्रेडिट कार्ड देताची यूज दॅट तुम कितले लिमिट जाऊ का तितले सेट करायची फॉर एक्झाम्पल मी गेले क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिमिट ना आता जाऊ कसं जाऊ का ते स्वाईप करत बट तुम्ही एक लिमिट घालेत ताका आता एक एक्स अमाउंट म्हणजे एक लिमिट घाला त्याच्या पश्चात स्वाईप करू जायना सो या पुरा फॅसिलिटीज तुम्ही यूज कर का म्हणून सांगता असं त्यांनी बँकान म्हाका एक 10 लाख कार्ड दिलं हांव यूज करता नो नो ते यूज करू नका तुमका कितले जाऊ का तितलेच क्रेडिट कार्ड जा तुम्ही लिमिट घालायची डेबिट कार्ड तुम्ही नेट बँकिंग जर तंते तुम्ही लिमिट सेट करत आता नेट बँकिंग अंते तुम्ही एक 50,000 म्हणून एक सेट करत 50,000 पश्चात कोणाके ट्रान्झॅक्शन करू जायना सो लिमिट्स आर इन प्लेस त्या आम्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट कसं म्हणल्यार सायबर इन्शुरन्स म्हणे कसं हे मस्त जणांना ऐकन याचे विषय यू एनरोल फॉर सायबर इन्शुरन्स तुम्ही ते घ्यायची त्या इन्शुरन्स आम्ही कशी हेल्थ इन्शुरन्स व्हेकल इन्शुरन्स नमनमने इन्शुरन्स घेतात ना तशी सायबर इन्शुरन्स घ्यायची तर तुमगे लायबिलिटी मस्त होऊन जातं काही जो पक्कन अटॅक जाल्ले यू आर नॉट लायबल आता तुम्ही इतली सांगताना म्हाका 2 प्रश्न मना येता आता क्रेडिट कार्ड मेळका जाल्यार एक मनशाला अकाउंट इतली दुड्ड म्हण आसकना म्हळ्यार एक आता हॅक जाताना तो तागला मस्त दुड्डसगी उणी दुड्डसगी म्हणून पळयनाची म्हण लेखताची इथे म्हळ्यार तांकां 10,000 असल्यार त्या हॉड म्हणूच लेखतलेची एक मेल प्रश्न त्या म्हळ्यार तेन्ना आमी कशी आमगेले अकाउंट सुरक्षीत करूं ताच्या फुडें पुरजनाक दाखयता कसं म्हळ्यार 3 नमन्याचे क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड असतात ओके सो फर्स्ट हे एक स्ट्रिप बेस्ड कार्ड फुडेचे मॅग्नेटिक स्ट्रिप स्वाईप तंतुले मॅग्नेटिक स्ट्रिप पळय आम्ही पुढे VCR आणतो टेप असेल पण त्याच टेप आहे आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी कोणी यूज करण्याची आता स्वाईप वर्क जायना तद्ना स्वाईपिंग मशीन आता एक स्किमिंग म्हणे करता स्किमिंग म्हळ्यार तुम्ही स्वाईप केलं सत्ताना तशी कंटेंट पुरा कॉपी जाता आणि तो अनेक कसं करता म्हळ्यार त्यांची कंटेंट अपास त्याची प्रिंट करून अनेक कार्डार घालता एक कार्ड तुम गेले एक कार्ड मी गेला तशी अटॅक जाता आशिल्ली ताका तांणी हे ब्लॉक करून सोडले असल वर्क जावचे ना नेक्स्ट तांणी चिप बेस्ड कार्ड म्हणून केले चिप बेस्ड कार्ड कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही ते इन्सर्ट करता कार्ड त्या आईला नेक्स्ट डेची शिमिंग म्हणून एक सूर झालं सो हांग तू कसं डेटा असं त्या पुरा कॉपी जाऊन अनेक कार्डान तू कॉपी करता ताका तांकां पूर जाल्ले स्किमिंग शिमिंग ताका आम्ही कसं करूया म्हळ्यार ह्या टाईप RFID कार्ड्स इंट्रोड्यूस करूया म्हणून तुम्ही इन्सर्ट करचे नाका स्वाईप करचे नाका कार्ड खाली दक्कयल्यार पुरो दक्कयल सत्ताना तुमगेल्या अकाउंटात वचून अमाउंट डिडक्ट जाता तंते 5,000 रुपये ते तुम्ही ट्रान्झॅक्शन करता जाल्यार तुम्ही पिन नाही घालचे नाका टॅप टू पे म्हणताचे पिन नाही घालचे नाका आणि तंत तुम्ही लिमिट सेट करता 50,000 की 75 तितले अमाउंट ते तुम्ही पेमेंट करता बट मोर दॅन 5,000 जल तुम्ही पिन इट्स अ सेफेस्ट मेथड बट तंत प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार या कार्ड पुरो जन कसं करताची तंगेल पर्सा भितर दवरताची पर्सा दोन त्या पर्स काढतानी मागशी पॅन्ट पॉकेटांत की जो वॉलेटांत तंगेल दवरताची मी गेल्या क्रेडिट कार्ड रीडर असला रे आम्ही खंयची त्या अंगडी वचून स्वाईप करता रीडर कॅच करता हा तर नुतं एक तुमगेले तुम्ही पर्स काही दवरलं ते नुतं त्याच दवरता लागो का म्हणून येना 5,000 रुपये तुमगेल्या अकाउंटात वचून वता इथं म्हणा तुम्ही पिन नाही घाल का म्हणून 5,000 सो आम्ही कसं करता म्हळ्यार असल कार्ड कोणाला आसा त्यांनी RFID सेफ वॉलेट्स म्हणून मेळटा त्या वॉलेटान तू त्यांनी सेव्ह करता हा नतल्यारी यू मे लूज दॅट 5,000 अँड सेकंड RFID सेफ वॉलेट ना तुमगेला ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ एक मेमरी असता म्हाका तीन दिलेलं ते मिगेल पर्स फेवरेट हांव त्यांची यूज करचे म्हणून यूज करायची RFID स्लीव म्हणून एक मेळटा 20 रुपये अमेझॉनान तो त्या स्लीवा भितर घालायचे कार्ड आणि कार्ड सेफली दवरायची नाका म्हाका बँकान हांव निमगी ना तशी तांणी म्हाका कार्ड दिला बट म्हाका फीचर नाका नेट बँकिंग वचून टॅप टू पे म्हणून एक ऑप्शन असतं डिसेबल करायचे कोणाक ते कार्ड असलं रे ते टॅप टू पे करून जाय सो कमिंग टू युअर क्वेश्चन ऑफ डेबिट कार्ड अँड क्रेडिट कार्ड 2 कार्ड जाणते या फीचर्स असतात क्रेडिट कार्ड दिवच्या पुढे सिबिल स्कोर पळयतात सिबिल स्कोर तुमगेले एक 700 प्लस की डिपेंड्स अपॉन
तांणी पळयताची तुमगेलो सिबिल स्कोर एक गुड आसल्यार तुमकां एक सिल्वर कार्ड जो गोल्ड कार्ड व्हेरी गुड आसल्यार अकाउंटाक कितले रुपये आसा ताजे वयरी व्हेरी गुड आसल्यार प्लॅटिनम कार्ड एक्सलंट सिबिल स्कोर आसल्यार इनफायनायट म्हूण कार्ड जायला लिमिट ना तुमी कितले जावका तितले स्वायप कराची सो दिस इज वन अँड सिबिल स्कोर नातिलांक एक एक पट तांणी क्रेडिट कार्ड दिताची तांणी सांगताची तूं इतले अमाउंट एफडी दवरी म्हूण एफडी तुमी आतां एक 4 lakhs एफडी दवरल्यार 4 lakhs क्रेडिट कार्ड दिता डेबिट कार्ड दिता सो दिस वे इट वर्क्स तशी तुम्ही अनेक सांगले सायबर इन्शुरन्स म्हणून आता हेल्थ इन्शुरन्स आमकां गोत आसा कितली जणांना रिजेक्ट जाता तशीच ह्या सायबर इन्शुरन्स रिजेक्ट जावचे चान्सेस वय आता जावचे 100% चान्सेस आसा इथं म्हळ्यार सायबर इन्शुरन्स तांणी आतां एक मनशाक कसं लेगोत ना सायबर सेक्युरिटी विशीं तो 1 कोटी इन्शुरन्स घेता आनी ते तेगेले 1 कोटी गेल्ले सो दे विल नॉट बी लायबल फॉर दॅट कशी ते टेस्ट करता पण तशी तुमगेले तांणी टेस्ट कोर न्हू तुम्ही खंयचे इन्शुरन्स घेतला तांणी फर्स्ट पळयता बँक अकाउंट ओके तुम्ही खंयचे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी घेतला की नॅशनलायज्ड बँका ते पुरो तांणी पळोवन तुम्ही तांणी तुमकां इन्शुरन्स दिताचे मेनली आमी इन्शुरन्स घेवचे आमगेल्या बँक अकाउंट्साक आनी ईमेलाक म्हळ्यार खंयचे ईमेल हॅक जावचे मस्त हें आसता सादीत आसता बाय ताका आतां बँक्सान आतां कशें केलां म्हळ्यार दे हॅव इंट्रोड्युस्ड तुम्ही पासवर्ड घाल नंतर इट विल सेंड यू एन ओटीपी ताका आमी 2 factor ऑथेंटिकेशन म्हणटाची सो 2 factor ऑथेंटिकेशन म्हळ्यार तुम्ही एक कसले एक ट्रान्झॅक्शन करतना जो लॉग इन करतना पासवर्ड घाल जाता रे इट विल आस्क यू फॉर एन ओटीपी म्हळ्यार ते डिवाइस तुमगेले आसता तुम्ही ते घाल जाता तर मात्र ते ट्रान्झॅक्शन जाता बट तांत एक सान प्रॉब्लम आसा कसं म्हळ्यार ह्या ओटीपी पुरो वर्क जावचे इंडियांत केल्ले ट्रान्झॅक्शन्सान तूं मात्र वय खंय ज्यो त्या मनशान इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन केला रे त्या ओटीपीचे क्वेश्चनय येना सो तुम्ही इमिडिएटली त्या ट्रान्झॅक्शन जावच सादीतच फॉर एक्झाम्पल मस्त एक वायट अभ्यास आसा कसो म्हळ्यार पेट्रोल पंपा वतना ज्यो अंगडी वतना कार्ड काडून दिवचे तेगेल्या हाताक घे म्हूण कितें दिवचे डोंट गिव्ह ते कार्ड तुम्ही धराची त्या मेशीन येतात तुम्ही ते इन्सर्ट करचे की टॅप टू पे करचे कार्ड आमी कोणाकय दिवचे ना इथं म्हळ्यार स्वल्प जनाक आयडिएटिक मेमोरी म्हण आसता आयडिएटिक म्हळ्यार फोटोग्राफिक मेमोरी म्हणटाची कार्ड पळयल सतन तक ते 16 डिजिट्स तंत आशिल्ले करता तो सीव्हीव्ही आनी त्याचे एक्सपायरी डेट तक कळला रे इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन करता वता तो मागीर पळयल्यार आमगेले स्टेटमेंट पळयता कितली ट्रान्झॅक्शन जावन आसता पोलीस स्टेशन वचून सांगता ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಓಟಿಪಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನೇಕ್ಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಿತ್ತಾರ ಐಡಿಯಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಶಸ್ ಮಾಡಾರೆ ಐ ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ತಂಗೆಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 100 digits ತಾವೇ ತನಿ ಹುಡುಗಾಸ್ದ ಬರ್ತಾರೆ 100 digits ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಪುರ ಕರ್ತಲಂಗೆಲ್ಲ पासवर्ड खंडापटी लेंथी असता अँड दे रिमेंबर वर्ड टू वर्ड सो आम्ही कार्ड दिताना जाऊ तितले केअरफुल जाऊ आणि त्या कार्ड्स RFID सेफ वॉलेट तू सेव या तुम्ही दोन्ही आम्ही आमगेल कार्ड कशी सेफ गार्ड करूं म्हणून सांगले जाल्यार दुसरी नमने कसं नमनेचे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स जावची साध्यता एक कसं म्हळ्यार आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही हांग बैसलेची 2 चेरारी अनेक चेर आसा 3 चेर आसा आता आमी उठोन जाता रे आता कोणी जो एकल्या ನೀವು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು म्हणून पळयतना कोणाके कळना आमी खंय बशिल्लेची म्हणून बट आमी 10th स्टँडर्ड तू पियुसीन शिकलेची पियुसीन तू एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो कितें म्हळ्यार थर्मल कंडक्शन म्हणून थर्मल कंडक्शन म्हळ्यार आमी एक खंय जो उंचाणी खंय जो आपल्यार आमी आमगेले हीट ते ट्रान्सफर जाता अँड ते 10-15 मिनिट थंय आसता 15 मिनिट नंतर थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणून म्हळ्यार ते फुडेंच कसं टेम्परेचर आशिल्लें तेंच टेम्परेचर म्हाका येता म्हणून शिकतना हांव एक्सपर्टान तू कोचिंग क्लास ते शिकतना हरीश भट सर की नायक नरेंद्र नायक सर ते सांगिल्ले पॉयंट हांव लायक तशें पुरो आमी कितें शिकयता आसाची म्हणून बिकॉज आमगेले ते एप्लिकेशन खंय जाता म्हणून आमकां थंय कळना बट आतां कळटा असं कसं म्हळ्यार तुमी ते डेबिट कार्ड आनी क्रेडिट कार्ड ते नंबर एंटर करतात न्हू तुमी ते नंबर एंटर कोर न्हू वताच तुमचितल्यान कोणालाय जो ते इन्फ्रारेड कॅमेरा असला रे म्हणटले हे कॅमेरा कितलो मोल म्हणून 5,000 रुपये मेळटा ते इन्फ्रारेड कॅमेरा रे त्या रिडराच ताण फोटो काडला रे तुम्ही खंयचे बटन ओत्तिले म्हणून तांतू क्लियर जावन
10 नाही 15 मिनिट नंतर ताण आयला रे ते असतं कळटा हा सो इमिडिएटली ते असताना म्हळ्यार ताण कोरका म्हणना मागीर 10-15 मिनिट नंतर ते कळटा सो दिस इज थर्मल कंडक्शन अँड इक्विलिब्रियम सो असल पुरा जावचे साध्यत असता वन अँड सेकंड एटीएम मशीन वतात न्हू त्या एटीएम मशीन वतात ते आमी ते कार्ड एंटर करताची ते कार्ड एंटर करचे जाग्यार एक कसले जो एक प्रोट्रुडिंग म्हणटाचे म्हळ्यार कसले भायर आयिल्ले तशें एक आमकां दिसलें रे आमी ते वच्चकनच त्या एटीएमाक इता म्हळ्यार त्या एटीएम मशीनांतू तांणी एक स्किम्मर जो शिम्मर म्हणून त्या डिवाइस तांणी ते एंटर ते एक तांणी इन्सर्ट करून आसता बाय सो ते इन्सर्ट केलेल्या जाग्यार आमी खंयच आमगेले कार्ड तांतू भितर घालसतना आमगेले कार्डाची कॉपी तांतू भितर सेव जावन आसता सो इट बी व्हेरी केअरफुल दिस इज द सेकंड अँड थर्ड खंयचे वेबसायट आमी ऑनलाइन वेबसाइट्स आमी फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्रामांत एक चिल्ली येता कच्चा बदाम केक तसल पुरो डान्स करता आनी ती सांगता तुमकां मुगेली एड्रेस जावका जाल्यार सकयल लिंक आसा ते ओतियाची म्हणून सो जन कसं करता ते परचेस करूं वता ते परचेस करतना मस्त जनांक एक मात्यान कसं आसा म्हळ्यार ते HTTPS म्हणून एक आसता त्या लिंकान HTTPS म्हळ्यार सेफ म्हणून नॉट एट ऑल नमू नाका ते HTTPS म्हळ्यार मिगेल सिस्टम आदोखून ते सर्वराक कसं कनेक्शन आस पळय ते एनक्रिप्टेड म्हणून तितलेची ते सर्वर मे बी अ फ्रॉडुलंट सर्वर ऑल्सो आमकां कसले कळना सो HTTPS तांणी लिंक होती ताची थंय तांणी तांगेले डेबिट आनी क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करता व्हेरी डेंजरस इता म्हळ्यार तुम्ही ते एंटर केले सत्तना ते सर्वर एक कॉपी करून नमनमने ट्रान्झॅक्शन्स तांणी करचे साध्यता सो माय ओनली रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार व्हेरी केअरफुल असं ऑनलाईन आणता आमी आमगेले डेबिट आनी क्रेडिट कार्ड नंबर घालतना वन अँड सेकंड जाऊ तितले कॅश ऑन डिलिव्हरीची तुम्ही ऑप्ट कराची सो दॅट तुम्ही घरात आयटम येतात तुम्ही कॅश की ते कॅश पेमेंट करूं येता अँड थर्ड रेप्युटेड वेबसाइट्स आदोकून मात्र परचेस करायचे अमेझॉन फ्लिपकार्ट तसल रेप्युटेड विंगड साइट्स आदोकून करतना मस्त जाग्रत आसका इथं म्हळ्यार कार्ड एकच आसचे पुरो बट तुम्ही ते इंट्रोडक्टरी सेंटेन्स सांगिल्ले तुम्ही लायफांत अर्निंग केलेलो पूर अमाउंट ते एक कार्ड आदोकून काडूं साध्यता आसा काल म्हाका मुगेले क्लोज फ्रेंड आले मेसेज आयले तेगेले बायले ल्हान तेगेले मावाले लाइफ टाइम सेविंग्स एक शॉर्ट भितर गेले बाय 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 सो कसले करूं जायना की म्हळ्यार ते कार्ड तांगेले ते मिसयूज जाला आता तुम्ही तशी पुरा सांगतना या इतली पुरा फ्रॉड जाता म्हणतना आता एक मेसेज येता या व्हॉट्सअप मेसेज येता क्लिक दिस लिंक म्हणून जातल्यार रेमंड सेल म्हणून येता जातल्यार कसले एक सेल आसा म्हणून आसता एक लिंक येता एक ब्लू कलर आम्ही कसं करताची सकड़ा लागे मोबाईल आसा सकड़ा लागे व्हॉट्सअप आसा तांत एक एज बार ना सांज चेडवाल दुखून प्राइज रेल मनशाला ते आसा एक लिंक आयली कूडले त्या यूट्यूब लिंक नंतर दुसरी खंयचे लिंक आयल्यार त्या अपोर्टची कितली सेफ भारी डेंजर आसता खंयचे लिंक क्लिक करचे इथं म्हळ्यार आता तुम्ही लेखतलेचे प्रोग्राम ऐकून घेतात कसो इंटरनेट यूज करून कारण उड्डेत फोन उज्जांतून दॅट लेफ्ट टू यू विषय कसो म्हळ्यार आता खंयचे एक लिंक आसचे पुरो ते लिंक पळोवचे एक आसता बट तितून आनीक लिंक ओपन जाता ओके आमी ताका हायपर लिंक करतना ते लिंक विंगडा दिवचे साध्यता आसता आनीक एक अटॅक आसा होमोग्राफ अटॅक म्हणून आयडियन होमोग्राफ अटॅक तंतू पळोवचे एक्झॅक्ट सेम लिंक बट ओपन करतना फ्रॉडुलंट साइट ओपन सो असल पुरा जावचे मस्त साध्यता आसता बट खंयचे लिंक तुम्ही ओपन करतना ते ओपन जालेले वेबसाइट रियल की फेक म्हणून इवन द बेस्ट ऑफ द सायबर एक्सपर्ट्स पळयल सतन सांगू जायना ना ना इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस आमी तेजे वयर पूर आमगेले ते प्रॅक्टिकल पुरा टेक्निक्स ट्राय करून जाल्यार मात्र आमकां कळटा सो तेजे कितें तुमी ते लिंक ओपन केले सतना खंय जो ऍप ओपन जाल्यार अमेझॉनाचे जो फ्लिपकार्ट यू बाय इट इथं म्हळ्यार यू आर सेफ या अमेझॉनाची म्हणून लिंक ओपन जाता खंयची एक विंगड वेबसाइट व्हेरी डेंजरस फॉर 2 reasons मस्त जनान आयफोन ऑर्डर करून घरा तांकां पार्सल आयला पार्सल ते ओपन करतना तांकां एक फात्तोर आसता ओके सो तसले ऑप्शन आसता एक पाटी कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही कसले ऑर्डर करताची प्रॉडक्ट येता बट तुमकां ते फिट जायना तुम्ही ते तांकां मागशी पेटयताची तांणी सांगताची मागशी पेटयाची म्हणून तांणी डेलिबरेटली तुमकां सान सायज पेटयता तांणी तुम्ही ते मागशी पेटयतना मागशी पेटोवन जे तर तांणी आपास पेमेंट करी म्हणटाची करतना दुड्डू वता प्रॉडक्ट येना आता आमी इतली वेळ उलो न्हू
आमगेले वीक्षकांक भिवोचे काम नाही केलेले आम्ही तांकां धैर्य सांगिल्लें आनी तांकां कशी जागृत जावका म्हूण सांगिल्लें तांगेली सुरक्षता कशी तांणी कोरका म्हूण सांगिल्ले शिवाय तुमी इंटरनेट यूज करूं नकाची या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करूं नकाची भियांची भयन जावका तुमकां म्हूण सांगिल्लें न्ही जाल्यार जागृती जावन आमी यूज करका ते एटीएम एटीएमान ते कार्ड घालतना जो नाही खंयच्याय एक रितीर आमी ताजे उपयोग करतना कसकसल नमनेचे आमी जागृती करका म्हूण सांगून डॉक्टर अनंत प्रभून सांगिल्लें आसा इतलें सांगिल्लें तुमकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता